नमस्कार. आयच्या काळात आम्ही सुरुवात करूया. Speaker sir, under 49.2, I seek postponement on two unstart questions. One is unstart aliquot number 96, tabled by Shri Movin Gudino, and one unstart question number 67, tabled by Jennifer Masarat, to the next assembly session. Speaker, sir, under Rule 49(2) of Rules of Procedure and Conduct of Business of Goa Legislature, I request the unstart aliquot number 28, 49, 86 of today's list may be postponed to next session. आयचा पहिला प्रश्न श्री राजन नाईक. Sir, permit me to ask question number 1B. 1B. Speaker sir, answer as per cycle style. Speaker sir, when the inquiry will complete? Speaker sir, ही एन्क्वायरी हायकोर्टा मार्फत सुरू केल्ली आणि श्री अमरसन डब्ल्यू राणे एडिशनल कलेक्टर टू एन्क्वायरी ऑफिसर अपॉइंट केल्लो. कांय कारणा खातीर अमरसन राणे हो दुसऱ्या डिपार्टमेंटान पावलो आनी ताका टायम गावलो ना एन्क्वायरी कंप्लीट करपाक. आतां 6 म्हयने हायकोर्टा कडेन टायम मागला एन्क्वायरी करपाक, कंप्लीट करपाक. म्हणजे अंदाजान म्हज्यान 6 म्हयन्यांनी एन्क्वायरी कंप्लीट जावपाक जाय. श्री रोहन खवटे. Speaker sir, Serula Kumadat actually Porvari Patta. Illegalities have been continuously talked about right from 2011, 2012 चालू आसा. हातून Speaker sir, High Court has given की आता election घेवचे म्हणून. They have already deposed the case of asking for elections. माझो इशू एक आसा Speaker sir, पयलो म्हणल्यार जे in this particular time period there are lot of houses which are waiting for final possession, which administrator of Kumadat is not able to give any relaxation, waiting for the proper managing committee to come. So म्हाका विचारपाक जाय तुमकां, तुमी आतां इलेक्शन घेतले केन्ना ना जाल्यार till that time how is the procedure to be adopted? कित्याक the way the temporary managing committee was appointed or the way the elections were cancelled, we all know what has happened in the past. So in the meantime the people are getting affected where the houses are concerned for final possession. तुमी election केन्ना घेतले the second part. स्पीकर सर, त्यात परती मॅनेजिंग कमिटी अपॉइंट केल्ली आहा. सध्या मॅनेजिंग कमिटी आसा थंयसर आनी हायकोर्टान एक रेट पिटिशन आहा ताका आमी उत्तर दिलां. हायकोर्टान डायरेक्शन दिलां इलेक्शनां घेवची, अजून तारीख थारावना. स्पीकर सर, फायनल पोजेशन जे केसीस आसा पीपल आर वेटिंग फॉर फायनल पोजेशन कित्याक बँकेचे मॅटर्स आसा, लोन्स घेवपाचे आसा फॉर वीच दे आर नॉट गेटिंग फायनल पोजेशन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर. दे से इट इज नो रिलॅक्सेशन कॅन बी गिवन बिकॉज हायकोर्ट हॅज टोल्ड देम टू ओनली हँडल डे टू डे सिच्युएशन्स. So when we spoke to your administrator, she says that we cannot give any final possession cases unless a proper managing committee comes. तितल्यापर्यंत तुम्ही कलेक्टराचं रिलॅक्सेशन दिवपाक लायात आणि इलेक्शन बेगीन मागयात. you see there is a specific issue which is before the administrator that I'll check with the collector and see that what can be done about giving possession to the plot applicants. श्री ग्लेन टिकलो. Speaker, sir, in fact, it is mentioned here the Uttar Dilli temporary managing committee has been appointed. I would like to ask the Honorable Minister whether the government has given any direction to look into irregularities of to the new committee. Because, Speaker, sir, the attorney who belonged to the past committee is still there in the present committee. Is he looking into his own irregularities, or does the law permit to do so? स्पीकर सर, माझे पहिले उत्तर ताणें आयकूंक ना. पयलींचो एडिशनल कलेक्टर अमरसिंग राणे आसलो तो एन्क्वायरी करता म्हणटकूच एटॉर्नीची एन्क्वायरी एटॉर्नी करूं शकना. एन्क्वायरी करपाक एक मनीस बसयल्लो आहा आनी तेजो विशय जो पोजेशन प्लॉटाचेर दिवपाचे हायकोर्टान बंदी घातलेली आहा या तुमी कांय करिनाका म्हणून आतां. त्यात कधी विचारतलो दोन्ही वाटे. प्रमोद सावंत. स्पीकर सर, हाजे ती शिरुला कम्युनिटीज आसूं किंवा बाकी खंयच्यो कम्युनिटीज आसूं, बट ज्या कम्युनिटीजांनी डायरेक्ट एनक्रोचमेंट जातात किंवा ते प्लॉट हे करतात हाजेर जर सरकाराचो जर नियंत्रण उरलें नासत जाल्यार ह्यो कम्युनिटीजाच्यो जागो ज्यो आसा ह्यो अश्योच विकून सोंपतल्यो किंवा एनक्रोचमेंट करून सोंपतल्यो. खंय तरी सरकारान हाजेर नियंत्रण दवरप अत्यंत गरजेचें आसा. स्पीकर सर,
हो प्रश्न जनरलायज करपा जाय न्हू सिरुला कॉम्युनिटीचो प्रश्न हा स्पेसिफीक प्रश्न हा ताचें उत्तर दिल्लें हांवें आतां बाकीचे कडेन एनक्रोचमेंट जातालो विशय दुसरे आहा कंप्लेन दिवची चवकशी करया आता फुडलो प्रश्न श्री नरेश सावळ. Because I may be permitted to ask Lakeview number 2A. उत्तर छापील प्रमाणे. Speaker sir, म्हजो प्रश्न आसा मिल्क सेसाचेर. दूध हे एसेन्शियल कमोडिटी. भुरग्या पासून जाणट्या पर्यंत सगळ्यांकच दूध हे सामकें अत्यंत गरजेचें. आयज दूध बरेंच म्हारग जाल्लें आसा आनी हे म्हारग जालें हे म्हाज्या हिशोबान एग्रीकल्चर सेस 1% लायिल्लो आसा आनी त्याच बरोबर एनिमल हजबंड्रीचो प्रत्येक लिटरा फाटल्यान 15 पयशे आसा. गोंयांत जाय तितलें दूध मेळना म्हणून दूध भायल्यान येता. अश्यो कितल्योश्योच वस्तू आसात ज्यो एसेन्शियल कमोडिटीज आसा त्यो भायल्यान येता. म्हणजे दुधा बरोबर दुधाक जसो सेस लायला तुमी तसो भायल्या ह्या एसेन्शियल कमोडिटींक सेस लायला काय, लायला जाल्यार कितलो लायला आनी लावना जाल्यार कित्याक लावना. तुमचा प्रश्न दुधाच्या सेसा बद्दलचो आसा. बाकीच्या सेसा बद्दलचो तुम्ही वेगळो विचारात न्ही. तरी सुद्दां स्पीकर सर दुधाचो सेस जो आसा ताका कारण आसा. वाशी जर तूं जाल्यार तुका लक्षांत येतलें की हो भायल्यान आयिल्ल्या दुधाक सेस आसा, गोंयांत प्रोड्यूस केल्ल्या दुधाक ना. भायल्यान आयिल्लें दूध जें आसा तें गोंयच्या दुधा बरोबर कॉम्पिटिशन करून गोंयच्या शेतकऱ्यांक हांगा फायदो ताचो कांय मेळना म्हणून तो सेस घेवन तातूंतल्यान लोकल डेरी डेव्हलपमेंट करपा खातीर हो सेस आयचो न्हय, हो जवळ 12 वर्सां पासून आसा आनी फक्त 15 पयशे आहा सेस तो. त्यामुळे प्रश्न हा की गोंयचो दूध आतां इतलें एक्सेस जाला की पयर तुवें आयकलें डेरी एक्सपोर्ट करपाक लागली. ती करपाची गरज ना, तो तांच्यान लोकल विकूंक जाय माल. तो जे दूध जे भायर धाडटा ते दूध भायर धाडटा म्हणजे हेंचे कडेन चड जालें म्हणून दूध भायर धाडिना. हेंचे दुधाची क्वॉलिटी बरी ना म्हणून भायर धाडटा. इतलें न्ही सांगता हांव. दूध हे जे दूध तयार करता ते पावडराचें दूध, तोंड दूध तें, आनी तें दूध जें आसा तें भुरग्यांक कोण घालिना, कोण भुरग्यांक वापरिना आनी तें हांगासर सेल ना, तेजी क्वॉलिटी बरी ना म्हणून तांच्यांनी भायर धाडला. मातशी खबर काडा. स्पीकर सर, भुरग्याक म्हजो एडवायस इंटरनॅशनल हेल्थ ऑर्गनायझेशनूय एडवायस दिता भुरग्याक आवयचें दूध बरें म्हणून सगळ्यांत बेस्ट. त्यामुळे भुरग्याक हें दूध घालनाकात, भुरग्याची वायट लायतलें. पण हें दूध जें आसा हें दूध तांच्यांनी पयर भायर धाडलां कारण तांकां हांगा विकपाची ताकद ना तांची. तांचो सेल ड्रॉप जाता. ते सेल ड्रॉप जाता कारण तांचे रेट म्हारग दवरल्या. आतां तांकां आमी नोटीस इश्यू केल्या. आयजूच म्हाका डायरेक्टर सांगतालो तांचें कितें तरी उत्तर आयलां म्हणून, आनी उत्तर येतकच तांकां आतां आपोवन हाडून ताचेर दुधाचे किंमतीत कमी करपाच्या संदर्भांत तांचे कडेन चर्चा करता. म्हणजे दुधाचे भावूय थोडेशे 2 रुपया 3 रुपया कमी करपाक येता. कारण सरकार जेन्ना 9 रुपया 40 पयशे दिता लिटराचेर आनी 22 रुपया डेरी दिता, म्हाका दिसता गायचें दूध किंवा स्टँडर्डायज दूध 5व्या पोतयांनी येता ते सहजपणे 33-34 रुपयांक विकपाक येतले. ते आयज म्हाका दिसता 36 रुपया रेट आहा. 2 रुपया दुधाचे रेट कमी जावचे ही कल्पना आमच्या तकलेन आसा, जे आमी करून घेता. पण म्हणूनच हांव सांगता की दुधाचें प्रोडक्शन गोंयांत जशें वाडटलें तसो भायलें दूध येवपाचें बंद जावंक जाय. न्ही पूण भायले समजा दूध भायल्यान येता ते बंद जावपाक जाय हें बरोबर आसा. पूण बाकीच्यो ज्यो एसेन्शियल कमोडिटीज आसा बाकीच्यो त्यो बंद जावपाक जाय, त्यो लोकांनी गोंयांत तयार करपाक जाय. तेजेर कित्याक लायना सेस? हेजेरच कित्याक सेस लायता दुधाचेर? ते तुमकां तें दिसना की ते तयार जावपाक जाय गोंयांत अशें? स्पीकर सर, आमी जी वस्तू गोंयांत जायना ती सगळीच वस्तू टॅक्स लावंक शकतले अशें न्हय. काही गोश्टी गोंयांत जावंक शकना, काही गोश्टी जायनात गोंयांत. त्यो आतां सफरचंद ताणें सांगलें सुद्दां जाल्यार सफरचंद हांव गोंयांत लायलें म्हणून ताका झाडाक सफरचंद लागचें ना. ते काश्मीर आनी हिमाचल प्रदेशाकूच जातलें. द्राक्ष हांवें ठरयलें सुद्दां. कॉलीफ्लावर हांगा गोंयांत जायना. गोंयांत भेंडे जातात पण ते गोंयचे भेंडे मातशे वेगळे आसता. ते आमी प्रोडक्शन वाडोवपाचो ताजेरूय प्रयत्न चालू आहा. सेस कित्याक लावना हे त्या वस्तू प्रमाणे ठरता. पण हो सेस रेट वाडोवपा खातीर लावना जाल्यार गोंयच्या उत्पन्नाक त्या सेसांच्यान आमी पयशे सपोर्ट करता. तुजें कितें म्हणणें आहा की सेस काडूंक जाय म्हणून बायलो? काडपाक जाय. हय, पण ते फाटले भरीत जाल्यार काडुया.
करूया. फाटले भरपाक जाय. फुडल्या बजेटाक ताजे म्हणण्याचो विचार करूया. विचार करपाक हरकत ना. स्पीकर सर, फाटले भरपाक जाय. म्हजो तोय प्रश्न आसा. तोच प्रश्न तुजो. तोच सांगता हांव. खंय गेला दुसरेच कडेन. न्ही, तोच सांगता हांव. जे आतां फाटले जे 9 लोकांनी जे भरपाक जाय सेस, तांकां दोगांकच कितें नोटीस धाडली, बाकीच्यांक कितें नोटीस धाडूंक ना? एकटे 29/6/2012 नोटीस धाडलेली बाकीच्यांक, आनी हांकां फक्त 5/7/2013 नोटीस धाडली. ह्या दोगांकच नोटीस कित्याक धाडल्यो, बाकीच्यांक कित्याक धाडूंक ना? 1 नंबर एनेक्शन ए वाच. 1 नंबराक नोटीस दिल्या, 2 नंबराक दिल्या, 3 नंबराक दिल्या, 4 नंबराक दिल्या. तारखो पळय बरं आसा. मागीर 5 नंबराक दिल्या. 6 नंबराक मॅटर टेकन विथ द डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट नॉर्थ. 7 नंबराक मॅटर टेकन विथ डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट नॉर्थ. 8 नंबराक मॅटर टेकन विथ डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट नॉर्थ. 9 नंबराक दिल्या. सो 3 जाणांची डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटा कडेन धाडल्या डिटेल्स, कारण ते गोंया भायले आसा. उरलेले गोंयच्या तांकां सगळ्यांक नोटीसो येयल्या. पूण हांकां ज्यो नोटीसो धाडल्या ते 2012 जुनान धाडल्या, आनी हांकां सरकार हे तिगांक विचारले, ह्या दोगांकच कित्याक धाडल्यो? सगळ्यांक धाडल्या ना, धाडूंक सगळ्यांक दिले न्ही ताचेर. अरे हे वाच मरे. एक्सेप्ट 3 who are outside Goa, all have been served with the notice. नोटीसीस धाडल्या, पूण तो केन्ना धाडल्या? 2012 धाडल्यो, जून 2012. आनी ताच्या उपरांत हे दोग जाण वयले जे 1 आनी 2 आसा तांकां 2013 धाडल्या नोटीसी. कितें जालें? पण धाडल्या न्ही तांकां. तुमचे कडेन एनेक्शर आसा न्ही, ताजेरूच प्रश्न न्ही. ताजेर प्रश्न कितें? नोटीस धाडल्या तांकां नोटीस धाडल्या, तांचे कितें केलें फुडें? ती लँड रेव्हेन्यू एरियर्स आहा पळय, त्या प्रमाणे रिकॉर्ड जातल्यो. न्ही, पूण ह्यो धाडल्यो दोगांचे तुमी अटॅच केले, प्रॉपर्टी अटॅच केल्या पळय, जी केली नंबर attach? 2 जो आसा, कोणाची अटॅच केली? नंबर 2 आसा ताजो प्रॉपर्टी अटॅच केली तुमी. ते अमाउंट ताजी एकट्याचीच अटॅच कित्याक केली, बाकीच्याची अटॅच कित्याक करूंक ना? केली प्रॉपर्टी अटॅच केली न्ही. नको. पुलीस धाडून, मामलेदारान पुलीस धाडून ताका That सांगला. does not come under me. You will have to ask him. ना, हे तुम्ही आन्सर दिला हेचेर. कितें? तुम्ही हेचेर आन्सर दिला. तुम्ही हेचेर 2013 ताका नोटीस धाडल्या, तेजे अटॅच केलें. कित्याक अटॅच केलें? कित्याक तेचेर कित्याक? सर, आमी एखादे पयशे सरकाराचे जर तूं घेवपाचे आसत जाल्यार ते सरकाराचे पयशे वसूल करपाक वसुली हाज्या सकयल मामलेदारा कडेन लँड रेव्हेन्यू अरियर्स म्हणून आमी वसूल करपाक रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन धाडटा, कलेक्टरा कडेन. ताज्या नंतर ह्या डिपार्टमेंटाचो रोल तातूंत ना. एनिमल हजबेंड्री डज नॉट गो इन टू द लँड रिकवरी ऑफ अरियर्स एज अ लँड रेव्हेन्यू अरियर्स. ताज्या सकयल आमी पळयना, ते मामलेदार पळयता कन्सर्न. ते वेगळे रिकवरी हे आसा एजन्सी. ती रिकवरी एजन्सी वेगवेगळ्या पद्दतीन करता. ती वेगवेगळी आसा प्रत्येक जाग्यार. म्हणजे इट इज नॉट ओन्ली वन. इट इज स्पीकर सर, म्हणजे सोंपोवंक ना सर. हे रिकवरी करता आसतना मनीस पळोवन रिकवरी करता काय अशें दिसता न्ही. म्हणजे सांगता म्हणून वायट धरून नाका स्पीकर सर, की हे सामकें अत्यंत कशें आसा की हे सारकें अशा पद्दतीन सिलेक्टेड करता की वायट धरून नाका सांगता म्हणून, की हे सूडबुद्धीचे स्पीकर सर गेल्या विधानसभेत एक मिनिट हांव एकच तूं कितें विशय काडटा ते सूडबुद्धीचे राजकारण अशें जाता की हेची मागीर सकयलो जो तळागाळांतलो कार्यकर्तो आसा तो तीच री ओडटा आनी थंय तांकां त्रास जाता मागीर ते. स्पीकर सर, गेल्या विधानसभेन हांवें सांगलेले ऑनरेबल मेंबराक जर हाजेर सोल्युशन जाय जाल्यार दे शूड प्रोपोज, रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट फॉर रिकन्सिडरेशन, गिविंग सम कन्सेशन्स, वेविंग ऑफ इंट्रेस्ट, वेविंग ऑफ पेनल्टीज. ओन्ली मेन जर हे आसा सेस तो भरपाची तयारी दाखयत आनी अर्ज करीत जाल्यार आय वील कन्सिडर अ वन टायम सोल्युशन टू इट. ते अर्ज येनाच. हांव सो मोठो करूंक शकना बिकॉज इट हॅज गॉन टू द रेव्हेन्यू रिकवरी. आय कांट डू एनीथींग. बट इफ ही पुट्स अप अ प्रपोजल दॅट प्रिंसिपल अमावंट दे आर रेडी टू पे, वी वील कन्सिडर म्हणून सांगला गेल्याच खेपा. काय येवन ना. हांवें चवकशी केली 2दा डिपार्टमेंटा कडेन कितें हे आयला काय म्हणून एप्लिकेशन. You make the concerned person apply at least. He doesn't want to apply, then let his property be attached. I have given concession to even the person who had sold lotteries